वाठारांत आकांतवादी रावन गेले। थंयच्या लोकांनी कागाळ करूनय पुलिसांक तांकां धरपाक जमलें ना। मात आपल्या सारक्या मुस्लिमांक जो तो दुबावान पळयता अशी खंत कोंकणी लेखक युसूफ शेखान उक्तायली। गोंयच्या मुस्लिम जमातांक समाजातल्या विद्यार्थ्यांचो आनी गोंयच्या कांय नामनेच्या लोकांचो भोवमान केलो त्या वेळार युसूफ शेख उलयतालो। जिन्हें हमें आतंकवादी कहते हैं, यहाँ पर गोवा में, बायना में और कहीं आके यहाँ फ्रीली घूमे फ्री, और लोगों ने कंप्लेन भी की लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया। और हम जैसों को डाउट की नजर से देखा जाता है। हम भी चाहते हैं कि जो कोई इस समाज को तोड़ना चाहता है, फोड़ना चाहता है, या समाज में आतंकवाद लाना चाहता है, उनको पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन हर एक को डाउट में देखना ठीक नहीं। कब्रस्तान अल्पसंख्याक लोकां खातीर उदरगत आनी अर्थीक महामंडळ घडोवप आनी कुर्बानीचे विशय सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें उतर आमदार विष्णू वाघान मुस्लिमांक हे सुवाळ्यान दिले। कब्रस्तान का इशू बहुत साल हो गए, अब भी वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। इसके सुलझावे के लिए मैं तहे दिल से मैं यत्न करूंगा कि सरकार ऑल गोवा माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यहाँ शुरू करें कि जिस कॉरपोरेशन के माध्यम से आप सब लोगों को मदद मिल जाएगी। पारंपरिक कुर्बानी की जो एक मोहलत मिलती थी वो मिलना अब बंद हो गया, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि जब हम 9 तारीख से हमारा अधिवेशन शुरू हो रहा है, उस अधिवेशन में इस कुर्बानी के आपके हक के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। आता पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। पणजेच्या मुष्टिफोण स्कुलान नवी वेबसायट सुरू केल्या। राज्यपाल भरतवीर वांचू मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्लो। शाळेक 107 वर्सां पुराय जाल्यात। शिक्षणाच्या मळार शाळेन बरें नांव केलां। मुखारूय असोच बरो वावर करचो अशें राज्यपालान उलोवन दाखयलें। Sometimes feel that we often fail to realize the value of such basic concepts of education, as a result of which the efforts to raise the quality of the students coming out of our educational institutions receives inadequate priority and therefore creates conditions that lead to substandard development. It is therefore necessary that our educational institutions should make all possible efforts to concentrate on improving the quality of education and also ensure a harmonious development of the personality of our students. फोंडेच्या स्कूल ऑफ सिम्बॉयसिसान फोंडे तालुको आंतरशालेय लोककला नृत्य सर्त घडोवन हाडिल्ली। सर्तीत 12 शाळा वांटेकार जाल्ल्यो। मुखेल सोयरो म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर आशिल्लो। गोंयची लोककला जी आसा ही भुरग्यांच्या भितर जिवंत उरपाक जाय, तांच्या हातांत पायांत आंगात खेळपाक जाय। आज म्हाका हांवें 1991-92 म्हणिल्लीं उतरां याद जाली की हांगसरली आमची ल्हान ल्हान भुरगीं जी 1क शिकता, 9वेक शिकता, 10वेक शिकता, हे भुरग्यांच्या आंगा भितर ही कला जिवंत आमकां मुखार पळोवपाक मेळटा। आनी म्हणूनच हांव अशें म्हणत की अशा प्रकारचे लोककलांची स्पर्धा जी आसा ही हर एक तालुक्यात जावपाक जाय। आमचे 12 तालुके आसात, 12 तालुक्यांतल्या जर अशा प्रकारची स्पर्धा स्कूल लेवलाचेर जाली जर जाय जाल्यार फुगडी म्हटल्यार कितें हे भुरग्यांच्या पांया भितर आमकां दिसतलें। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाचो शुक्रारा वाडदीस जालो। ह्या निमतान म्हापशेच्या भाजप मंडळान रक्तदान शिबीर दवरिल्लें। कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्र्याक वाडदिसाच्यो परबी दिली। Vidyannagar Association decided to celebrate it by carrying out cleanliness drive with the help of members of the association as well as NSS team of MS College. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शेनवार सावन नवरात्रां सुरू जाली। पहिल्या दिसा घटस्थापना जाले उपरांत 9 रातींनी देवीच्या 9 रुपांची पुजा जाता। ओनू 8 राती आयल्यात। दसऱ्यान नवरात्रां सोंपतात। गोंयांत तर देवींचीच न्ही, अंत्रुज म्हालान नागेश, रामनाथा सारकेल्या कांय देवांची मखरां आसतात। आयच्या आमच्या व्हिडिओंतल्यान घरा बशिल्ले कडेन घेयात तुमच्या कुळदेवाचें दर्शन। पळयात गोंयचे मकरोत्सव आनी नवरात्रां।
इतल्याने खबर क्षेत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.